स्वागत सांगतात. एक सान कहाणी सांगू का इष्ट पावता. एकपटी एकलो भक्तू शंकदास म्हणालो श्रीला प्रभुपादांक निमगीत कै हांव ह्या फूल अर्पण केल्ला केन्नाय अर्पण करता ह्या फुलाक कसन प्रयोजन जाता म्हूण निमगीत कै ताकाची श्रीला प्रभुपाद तांणी सांगताच कै ह्या फूल दिवचे झाड आसा न्हय त्या झाडांक अनेक जन्मांतू मनुष्य जन्म जावन मनुष्य जन्म प्राप्ती जाता तस जावन आम्ही कसन आलोचन करका म्हळ्यार आमकां आतां मनुष्य जन्म मेळ्ळालो आसा तस जावन आम्ही हाचे सदुपयोग करून घेवका म्हूण सांगून सांगताची आयचे प्रवचनकार पूज्य हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हांगेले कार्मिक नेम जे रमेश कामत हांणी केरळाच्या पय्यनूर गांवचे रिटायर्ड बँक एम्प्लॉई हांणी पूज्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य हांणी 40 वर्स दोकून इस्कॉनांतू सेवा करता आसाची हांकां एक पुतू आनी एक धुव तांणी भजन कीर्तन करताची आनीक ह्या प्रवचन करच्या खातीर सपोर्ट करताची सेशन स्टार्ट करचे फुडें मंगळाचरण सांगचें हांव मंगळाचरण सांगता. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. पंचतत्वांक कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा रमण हरिदास प्रभुजी तुमका स्वागत. प्रवचन ऐकूच्या भक्तवृंद उत्सुक जावन आसाची. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. करचेसले मंगलाचरण करून जालें डिटेल जावन करना साधारण केला कशेले मंगलाचरण करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हर नाम एव केवलम् खलु नास्तिव गतिर्न्यथा। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री गुरुदेव की जय। आवाज येतो ना? पिक्चर नाही येतो मी गेलाय. वय प्रभूजी. पिक्चर येतो ना? वय व्हिडिओ येतच, ऑडिओ ऐकतच. व्हिडिओ सोडच ना. ओके. वय मग डाऊट यायला त्या. श्री गुरुदेव की जय। इसको स्थापकाचार्य श्रीला प्रभुपाद स्वामी की जय। प्रेम से कहो, प्रेम से बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट मी केलं एक सेट सम करता है। एक मिनट लीव कर गेम नाही करत. हेलो, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वडिओने व्हिडिओ समजतो आता. वय राईट ओके. सुरू करूया. सो उपस्थित सगळे भक्तवृंदांका मिगेले हार्दिक स्वागत आयचे कार्यक्रमांतो. आणि तांकां मिगेले हांव तांकां हांव साश्टांग प्रणाम करता. आणि म्हाका हे दिव्य अवसर सेव दिलेले आमगेले डियर एची मुरलीधर प्रभू आणि तांगेले एक्सपर्ट टीम डेडिकेट टीमाक हांव मिगेले अभिवादन आनी धन्यवाद अर्पण करता. तांगे सगळ्या अनुग्रह निमकित करूंक. आयचे दिवस आयच्या सब्जेक्ट कथा कालयवनाचे वध. कालयवन वध.
ते आमच्या खाता डायरेक्ट सुरू केली हा तर खाता म्हळ्यार बघत बृहत ज्ञान आशिल्लें एक कहाणी येता जाल्यार ते संक्षिप्त रुपेण ते सांगून घेवपाचो प्रयत्न करता तर आजचे कितले टायम आसा आमकां एक 40 मिनिट्स वा 45 मिनिट्स वा 1 hour आसता वा वय 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 अबाउट तशी बाई ते म्हळ्यार काळे वना वता त्या काणी विपुल ज्ञान आशिल्लें जाल्यार जेवचितलें संक्षिप्त करून ते एक करून तुमकां बोर घेतलें जेवचितलें बोर घेतलें ते सांगता आता आमी कथा पुराय सांगताक हे पळय आता वृंदावनांतले डिमंड्स किलिंग्स ऑफ डिमंड्स ताजे एक सिरीज सुरू केलें आनी परत अशें कथा आमी सुरू केलें आमी एका सला करताचे एक मिनटाचे सांगून हांव सुरू करता तेजे पर्पस कसलें तेजें लक्ष्य कसलें म्हणून आमी पळय सगळे खबरेंत व्हड उत्सूक आसा खबर आमकां मस्त खबर पुराय येता आमकां न्हय ते खबर कसं साधारण खबर घरची खबर आमची खबर कुटुंबा खबर ते पुराय ते खबरेंत आमकां मस्त उत्साह आसा ते आयकुच्या कितें सगळें बसताची जाल्यार कृष्णा कथा सशले भागवत कथा आनी सशले कथा पुराय आयकुच्याक आमकां जेवण बरी उण येता कळ्ळें जेवण बरी उण येना ताजें कारण कसलें तेजें आमकां भागवतांचो एक श्लोक आसा आयुर हरिदेवई पुंसान पुमान शरीर आयुर हरिदेवई पुंसान उदयन आसतना येण्याचो म्हळ्यार आमकां एक उदय आसता म्हळ्यार आमगेर आयुर सारकी उणी जेवण येता म्हणून सांगिल्लें आयुर हरिदेवई पुंसान पुमान समाशील श्लोक सांगता 197 म्हळ्यार ते टप्पन एक उर्दास येयला म्हाका म्हळ्यार आतां ते सावित्री पळयतना म्हाका ते उर्दास येवन सांगी जाता वय 197 आयुर हरिदेवई पुंसान उदयनास्तमचे येन्नसो कळ्ळें तस्यार्थे क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्थयां सांगिल्लें म्हळ्यार एक उदय आसता म्हणा आमगेलें आयक सारकी उणी उणी जावन वता म्हणून सांगल्यार आमी मरण तो तसाची कळ्ळें केन्ना आमगेलें मरण म्हणून सांगून जायना तेच वेळार यस्यार्थे क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्थया उत्तम श्लोकवार्थेंतू खबरेंतू आमी आसले जाल्यार हे आमकां बाधक जायना म्हणून म्हळ्यार आमगेलें आयर जर गुवण जायना आमकां सांगल्यार आयर जर गुवण जायना म्हणून आमी मोन वचनाचे म्हणून न्हय ताजे कळ्ळें आयर जर आमकां येता म्हळ्यार आमी एक सादारण आमगेलें भौतीक जिवितांत तशें जाता भौतीक जिवितांतू आमी अशें जीवन काडटा म्हळ्यार तें अशी आमगेलें आयुर अशी हरण जावन वता आसत कळ्ळें जाल्यार आमी उत्तम श्लोक म्हळ्यार कृष्णा आनी कृष्णा भक्तांगेले आमगेले खाता सगळें आयकून बसल्यार आमकां ते बाधक जायना म्हणून सांगल्यार आमी हे मरतरी मागीर वापस आमी वापस जन्मार येना अशी म्हणून वस्तू कळ्ळें तशी आतां कितलीं खबरेन बसलां आमकां सकाळीं तशी सांगची हांवें कळ्ळें अशी खबरेन बसली जाल्यार आमगेलें आयुर अशी जाता आमी हे पळय सुणे माध्यम सगळें मोन गेल्या म्हणजे मोन वतलीची तशी मोन वचना तें मनशान आमगे भक्त जावन मोन वचता कळ्ळें तशें सांगिल्लें आसा त्यामुळे ह्या कहाणी सांगल्यार आमकां आत्मीय स्थळार पळयता आनी आत्मीय ज्या स्थळार रुची आमकां प्रदान करता कळ्ळें ती आमची रुची आमी दाखोवता कळ्ळें भौतिक आसले खबरेंत आमी रुची दाखोवच्या जाय कृष्णा खबरेंत आमी चेड रुची दाखोवता तें हांव सांगूंक वता तशी काल येवना कहाणी ते आमी आतां सुरू करता काल येवन म्हणून सांगल्यार काल येवन एक म्लेच्छ राज न्हयतो कळ्ळें म्लेच्छ म्हणून सांगल्यार एक येवन समस्या येवन न्हयतो ताका जन्म म्हळ्यार तो ब्राह्मणच तो समज कळ्ळें म्हळ्यार गार्ग मनीक बीजांसून जालो तो
म्हणून हांगा सांगतात तेंची समाजली यव्वन नेचर राज्यांचो आशिल्लो तो एका राय न्हयता कळ्ळें अतिशक्तिशाली अशें राय तशें न्हयता कळ्ळें तशें ते आमकां तो कोण म्हणून मागीर आमी सांगुया ताची साय जर कालयवनाला त्या जन्म आनी कालयवना येवन हांगा मधुरेन येवन आक्रमण करचें आशिल्लें ते सागजरिया तेचें कारण ते हांव आतां सांगता संक्षिप्ती हांव कृष्णान कंसाक दीस मारले तेन्ना तरी कृष्णा कंसाल बायलो ताका नांव कसं जालें अष्टी प्राप्ती दोगेण बायल आशिल्लीं कंसाक तांणी कसं जालें विधवा जेलींची तांकां तेन्ना जेलींची कळ्ळें तांणी कसं परतून तांगेलेची बापसूलकर कडेन परतून केलींची म्हणजे तांकां विंगर तेंची गती नाम सांग बापूस कोण जरासंधू मगराजाच्या रायू कळ्ळें तो मस्त शक्तिशाली राय तो कळ्ळें ताका सम्राट म्हणटात सम्राट जरासंध म्हणून सांगतात तो खंयसर मगधराज म्हणून आतांची बिहार ना कळ्ळें ते बिहार आशिल्लें व्हडा राय तो ಅವಳೆ ಹನ್ನಿ ತಂಗಲ್ ಧೂವ ದೊಗ್ಗೈ अनाथ गेल्लींची तांकां म्हणून जेल्ले म्हूण तांकां बरीची बेजार दुख्ख पुरा जेल्लें कळ्ळें जावन कसं करचें ताका प्रतिशोध प्रत्याक्रमण करूं आशिल्लें ताका प्रतिरोध शक्ती रोशा अग्नी तूं ज्वलन जत्त कळ्ळें ते वेळार आनी आयलींची म्हणून आनिके ते ताका खूब वाडून आयलें कळ्ळें ताणें कसं केलें मरे हे युद्ध कुला शिरजेनाक युद्ध कुला कृष्णाक हांकां पळय हांव ध्वंसन करून उडयतलो एकांकय बाकी दवरचें ना म्हणून एक प्रतिज्ञा केली ताणें एक तीर्मान केलें तशें ताणें तशें तीर्मान केलें म्हळ्यार हांकां आनी परतून हांगा चमकेली बापसूलागे चमकेली म्हळ्यार आमगेले वेदशास्त्र सांगता म्हळ्यार हे बाय मनशांक ते तांणी स्वतंत्र न्ही कळ्ळें बाय मनीस स्वतंत्र न्ही तांणी तांकां केन्ना केन्ना संरक्षणाचो यावका म्हणून आमगेले वेदशास्त्र सांगता म्हळ्यार तांणी चोड्डपणारी म्हळ्यार बाल्य अवस्था त्या अवस्थेक तांकां बापसून गेले बापसून गेले संरक्षणांत तांणी यावकाची बाय मनीस चोड्डपण मागीर तांकां प्राय तरी वाडीक तरी बामणां संरक्षणां जावका मागीर तांणी बामण मोवन गेल्यार नाल्यार बामण ना जाल्यार तांणी वापस हांगा तांणी हांकां चोड्डवांक गेले वाडून आयले ते चोड्डवांक संरक्षण तरी जावका चोड्डू ना जाल्यार कसो यावका चोड्डू ना जाल्यार तांणी बापसूलागे वचूंक येता कळ्ळें बापसूलागे परतून वचूंक बापसूल्या संरक्षण तरी तांणी जावकाचें संरक्षण तशी येता आनी परतून मगध राज्यान जमकेल्ली जरासंध जालें संरक्षण मेळून तशी जरासंधाक प्रतिरोध ताजें फोपाचें न्ही तूं तीर्मान केलें प्रतिज्ञा केलें हांकां बाकी दवरना कृष्णाक आनी कृष्णाले राज्य मथुरा ताका जो हांव बाकी सक्कळ जनाक हांव दीस मारतलो प्रतिकार करतलो म्हणून तीर्मान काडून ताणें सक्कळ सैन्य बल ಒಟ್ಟು कोरून सक्कळ सैन्य बल ಒಟ್ಟು कोरून ताणें मथुरा आक्रमण करून सुरू केलें कळ्ळें 13 अक्षणी सैन्य आता उणेच काय नाही चारी भागार तांणी घेर करून वलय करून आक्रमण करूंक सुरू केलें तत्काल कृष्ण आनी बलराम कडून ते सैन्य फेस केलें आनी ते सैन्य सक्कळ सैन्याक जनाक एक केलें पुराय रक्त करून सोडलें सक्कळांक ध्वंसन करून सोडलें कृष्ण आनी बलरामान कळ्ळें हाका मात्र बाकी दवरलो कोणाक जरासंधाक बंदी केलो बंदी करून ताका अळशीक केलें कळ्ळें आनी ताणें कृष्णान सांगलें हाका बंधनाक घाल नाका ताका सोडी म्हूण सांगलें तशी ताका आनीक अळशीक करून सोडली कळ्ळें लज्जीत जावन चमकलो कळ्ळें परतून चमकलो मागीर तशी लज्जीत जावन ताणें लेखलें कसं म्हळ्यार आनी वंचूंक कांय प्रयोजन ना कसो हांव वंचें इतलें अपमान केलें म्हाका हांव पराजीत जालो मागीर वंचूंक कांय प्रयोजन ना
कळवा हांव एकय हांकां संन्यासी हांव वता भीक मागून जीवन काडटा रान्ना वता म्हणून सगळे कोणशी हेंके सगळी तांगेले रॉयल फ्रेंड्सांनी पुराय येवन सांगलें तशें करूनच जाय कळवा आमी आमगे आनीकय आमी आमी आमगे सैन्य बल एककडे करून आनीकय आमी आक्रमण करता तांकां म्हणून सांगलें कळवा तशी 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 म्हळ्यार कृष्णान बलरामा संग कसं म्हळ्यार आमी हे वतना आयला कसं लाकर अवतना आयले उद्देश कसले म्हळ्यार ये दुष्ट थिंग्स पुराय तांकां पुराय वध करता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुधामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तशी आम्ही आयिल्ले कसं म्हळ्यार ताकद जाता म्हणून सांगून आका बलरामालागी बलरामागे सांगून तांणी पुराय ध्वंस सोडला हांकां ह्या सुरवान पुराय कळ्ळें तशी एक वेळ न्ही 17 times जरासंधान तांकां ते आक्रमण केलें तशी एकच वेळाकी कृष्णान बलरामान त्या सैन्याच्या बल प्रथम सैन्याक पुराय ध्वंसून उडयलें आनी ताका बंदी करून वापस अशी सोडल्या अशी अशी प्रतिकारक न्ही अशी जलत असो जरासंध कळवा ताका तितले बरें जिदवून सोडलो मागीर कसं म्हळ्यार यो आमी गेला शेल्यो रायस न्हू शेल्ली आनी कितें व्हड फ्रेंड्स न्हू फ्रेंड्स तांणी तशी आनीक जर 12 आनी वापस मेळ्ळी जी 17th आक्रमण जातरी मेळ्ळी जी मेळून जातरी सांगलें मेळून जाता आनीक थंय गेल्या शेल्यो सांगता अलागी जरासंध लागी हे पट्टीक आमी सोडून हे हांव एक योजना केल्ली आसा ते योजना आमी ते आमी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार मथुराक चले बाकीच ना कृष्णाक आमकां पुरा ध्वंसन करेत म्हणून सांगलें जरासंध पळय जरासंध सांगता तुगेले प्लॅन प्रकार हांव जेवन हांव इतले 17 times कळवा हांव पराजय केलो कळवा हे तुगेले प्लॅन जो मेळ्ळे आनी नाका जाल्यार योजना जावची ना तुका विश्वास करूं जायना तशें तशें सांगून ताका हें केलें कळवा इतले बरें हांव वांचून उरलें जे हांव लज्जीत जीवन काडटा कितले हृदय आघात आसून वचूं म्हाका तुका तुगेले हें प्लॅन जो चलची ना तशें म्हणून ताका कशी उलयलो आनी शेल्ली हांव सांगलें हे राया तूं पळय हे सम्राट राय तूं कितले बरें लज्ज आसता कितले बरें तुका हृदय आघात आसून ताची चारवंटांनी म्हाका आसा म्हणून तुका कळटा म्हाका तितल्या दुख्ख आसा जाल्यार हे प्रतिकार आमी करूंक हे वेळाक आमी गेल्या योजना आसना ते आमी ते तांतू आमी जे पळतरी खंडीत हांगा कसं ते योजना पळय आमी काल येवन म्हणून आशिल्ले हे आसना काल येवन नेक्स्ट राज्य येवना राज्य आशिल्लो तो अतिशक्तिशाली पराक्रमी आशिल्लो तो एक राय आसा कळवा ताका कोणाकय परास्त करूं येवची ना इवन सुदर्शन चक्रवर्ती कृष्ण आला दिव्य चक्र आसना ताकदाय कसलें करूं येवची ना कळवा तशें राय येता तो तितलो शक्तिशाली पराक्रमी वीर धीर पराक्रमी जो आशिल्लो राय तो कळवा तेमची ताका ते प्लॅन आमकां आमी हे पट्टीक आमी जे आमगेले खंडीत जाता कळवा तूं कसलें भिवचें नाका म्हणून सांगलें कळवा तशें ते कसलें म्हणून मी गेले कसलें म्हणून घेतना आनी सांगलें शेल्ली हांवें सांगलें कसं म्हळ्यार पळय काळ येवन म्हणून राय आसा कळवा ते रायस न्हू महापराक्रमी आसा कळवा तगेले जन्म हे चरित्र आसना ते महाविचित्र कळवा तांगेले त्याग अपमान मागीर हृदयाघात योजना कळ्ळें सगळें कृष्णा हय म्हणून सांगलें तशें सांगलें काळ येवन कोण म्हळ्यार कळ्ळो तुका ताका जन्मचरित्र अति विचित्र जें आशिल्लें तो एक वेळार कशें जालें म्हळ्यार एक महामुनी शेषराय म्हळ्यार हे आमचो हे हांव काणी सांगता हे दोन्ही प्रकार आशिल्ले एक आसा तूं काल येवन आलाय ताका जन्मकथा
म्हळ्यार आमकां आमगेले भागवतांत आनी कृष्णा बुकां संगीत म्हळ्यार गार्गमणीन गार्गमणीले पूत गार्गमणीन म्हळ्यार एक रायाले यदुकुले रायाले पत्नींतू जल्लले तथा कालयवनु म्हणून संगीत आसा कळवा आनी गार्गमणीले म्हणून संगीत आसा हांगा गार्गमणीनिक विंगडक एक हें आसा वर्शन आसा तें हांव आतां मागीर सांगता कालयवनाला पळय कालयवनाला प्रवेश काणी कालयव जन्मकथा ते म्हळ्यार ते गार्गमुनी आनी तो एक महामुनी आमकून तसो तो आमगेल्या यदुकुलाचे पुरोहीत जाता पुरोहीत जाता ताका एक वेळा कसो जालें म्हळ्यार ताका ते राज्य सभे सुकून ताका अपमान केल्लो तागेल्या मेवणान ताका ताका नपुंसक म्हणून अपमान केले सांगून ते कसं केलें म्हळ्यार ते रायान ते राज्यसभेसून सांगिल्ली ती तांणी विंगड राय पुरा परियास करून सांगून सुरू केल्या तशी तो मस्त ताका दुख्ख येयलें अपमान जावन अपमानीत जालो तो तशी ते वेळार ताणें एक तीर्मान केलें कसो म्हळ्यार हांव ताणें प्रतिज्ञा केलें हांव म्हळ्यार येदुकुला रायांक तांकां अहंकार हांव रपयतलो तांकां ते रापच्या खातीर तांकां ते फेस करून तांकां चॅलेंज करूंक म्हाका एक पूत जावका ते पुताक रांक पुरा मारयतलो प्रतिकार करतलो म्हणून तशी आतां एक ते काणी तशी वता कळवा सक्काक म्हळ्यार आंतू कसो ते पुराण विष्णू पुराणांतू सांगला म्हणजे विष्णू पुराण सांगिल्लें कितें ते म्हळ्यार गार्गमुनीक उत्साह ताका प्रोत्साहन दिल्लें नारद मुनीन कळवा अशें करून घेता कळवा नारद मुनीन ते प्रोत्साहन दिवन गार्गमुनीन तशी एक प्रतिज्ञा केल्लें प्रतिकार करून घेता म्हणून सांगता तशें तिलक चॅनल म्हणून एक युट्यूब चॅनल आहा तो तांतू त्या प्रकारान सांगीत कसं म्हळ्यार कालयवनु रंभा म्हणून म्हळ्यार अप्सरा अप्सराले पोट्टांतू तिगेल्या योनींतू जल्लो तो म्हणून कळवा म्हणून सांगता तशी ते काणी तशी वता ते हांव मागीर ते डिटेल सांगता ते वेळ आसल्यार येवना की आतां हाणें शैवान सांगिल्लें काणी आतां हांव सांगता हांतू शैवा आलागी जरासंधला सांगता ते काणी अशी विचित्र म्हणून महामुनी ताका नांव महामुनी शशुराय म्हणून सांगता ताका ते गार्गराजांतू जल्लो पळय तो राजराजा गुरू राजगुरू तो म्हणून तांचो सांगता तशी तशें जमान्या म्हणजे ते ऋग्राग आनी राजाचे गुरू आनीक गार्गमुनी हांव साम्य आसा एक सिमिलॅरिटी आसा त्यामुळे तांणी दोगी एकठांय जाता तांणी सांगिल्लें कळवा तशी तांकां हे महामुनी हे शशुराय म्हळ्यार येवची गार्गमुनी सिद्धी म्हळ्यार व्हड व्हड यत्न केल्ले योगनिष्ठा अनुष्ठान केल्ले तातूंत ब्रह्मचर्य व्रत 12 वर्ष आनी तशेंच घोर यत्न पुराय ताणें करूं सुरू केलें तशी आसून आतां एक रायांगेले सभांतू ताका गेले नपुंसक म्हणून अपमान केल्ले कळवा तागेल्या मेवणान ते अपमान केल्ले ताणें विचलित केलो ती मुनीन निश्चय केले कसो म्हळ्यार म्हाका हे रिटायर करून प्रतिकार करूंक एक हें केलें तपस्या अनुष्ठान कर न्हू तो म्हाका एक पूत जावका पूत मेळका कळवा तो अजय जावका वीर शूर पराक्रमी जावका वीर शिरोमणी जावका तशी म्हणशिल्लें हें केल्लें कळवा तशी घोर तपस्या कर न्हू शिवाक प्रत्यक्ष केलें ताणें शिवाक प्रत्यक्ष कर न्हू शिवान ताका ते तथास्तु म्हणशिल्लें येवून दिलें कळवा तशी जावो म्हणून
ताका शिवान हे मुनी हे अति तुका हांव अति प्रसन्न जाल्लो तुका सांगतो तू कसं बजाव का तू निमकी म्हणून सांगले मुनी सांगले ये तू अंदर येता तुगेले हृदयाचे मुगेले हृदया पीडा मुगेले दुःख आनी मुगेले आकांक्षा तुका पूर्ण करता कळवा क्षत्रिय तू म्हाका अपमान केल्ले आक्षेप केल्ले ताजी प्रतिकार म्हाका करूंक आशिल्ले आसा तें हांव तुका तपस करून प्रत्यक्ष केल्लें महापराक्रमी एक पूत म्हाका जावका तो अजय जावका अस्त्रशस्त्रांनी अस्त्रशस्त्र सगळे चक्र कंचे रायल अस्त्रशस्त्र निस्तेज जावका ब्राह्मण पुत्र जेल्लारी मिगेले पूत वीर शूर वीर पराक्रमी शूर पराक्रमी आणि एक क्षत्रियाले बळ ताका जावका तशेंच वर म्हाका जावका म्हूण सांगलें शिवान तथास्तु म्हूण सांगलें सूर्यवंशा जागी चंद्रवंश जागी आशिल्लो खंयच्या रायाक ताका परास्त करूं जावची ना अस्त्रशस्त्र करूंक आनी ते मात न्हय तुका हांव तुगेल्या भितरी हृदया भितरी भगवानच्या अतय आसतलीची ते निमती तुका हांव तेजस्वी वैभव तुका एक रायाले गुण मेळचे ते तेजस्वी आनी तुका शक्ती प्रदर्शन करूंक कळवा ते वीर्य प्रकट करूंक तुका एक रायाल रूप एक यवन रायाल रूप तुका दिता म्हूण सांगलें तशें ताका तें रूप मेळ्ळें तशें तें चंत ते रूपारी विहारण करतना हे अप्सराक मेळटे ताका रंभा म्हणून अप्सरा तांचो अप्सरा तांचो मेळून अनुराग जाल्ले तांणी तांचो एक पूत उद्भव जालो तांकां एक जन्म जाल्लो म्हळ्यार कांदी तेजस सौंदर्य आशिल्ल्याक ते रूप ते राया म्हणकेचे त्या रूपारीची ताका तशी आसली पूत ताका जाल्लो तांकां पुताका सर्पकाळ वाडोवन रंभा त्या स्वर्गांत वापस चिमकरी तेव्हा आगेल हातांत जाल्ले हे मुनी हातांत जाल्ले तागेलें संरक्षण तेचेर जालें तशी तो वापस दुखीत जालो ताका वैराग्य येयले वापस फुडाच्या म्हणके ताका वैराग्य येयले आत्मीय कार्यान ताका चेडे इंट्रस्ट येयले वापस तपसा करपाचें सुरू केलें तशी ते कारखंड वनांत तो आशिल्लो तो कारखंड वन म्हणून सांगून ते वनांत आशिल्लो तशी आसतना कशें म्हळ्यार आमगेले म्लेच्छरा राज्यांत एक काळजंग म्हणटा काळजंग म्हणून आशिल्ले राय तो आशिल्लो तागेले वीर शूर पराक्रम जावन तागेले राज्य परत वाडून वाडटा कळवा सकनाक आक्रमण करून तितलागे वीर आशिल्लो अजय जे आशिल्लो तो कळवा तशी ताका एक दोश कसो म्हळ्यार ताका एक असंतुश्ट जे आशिल्लो तो म्हळ्यार ताका पूत ना आशिल्ले एक ते राज म्हळ्यार ताका पिनगामी जावन एक कोणी ना आशिल्ली कळवा तेंच मस्त तो दुख्खीत जावन आशिल्लो तशी आसतना ते राज्य सभा सुनून ताणें गेले पळय मिगेल दुख्ख तुमकां माग जायना हांव इतलें पुरो आसून ऐश्वर्य पुरो आसून धन ऐश्वर्य पुरो आसून हांव असंतुश्ट जाता इतलें म्हळ्यार म्हाका पूत ना मिगेल पिनगामी ना ताका तर कसलें सोल्युशन तुमच्या आसा ताणें सांगलें एक मिनिस्टरान सांगलें वय हांव एक सोल्युशन सांगता आमकां आनंदगिरी गुहा बाबाजी आसा त्याला चमकेल्यार आमकां सोल्युशन मेळटलें म्हूण सांगलें तशी तांणी थंय चमकेली थंय वचून ताणें सांगलें कशें म्हळ्यार तुगेलो पूत ऑलरेडी जाल्ला तो आतां कारखंड येवनांत गार्गमुनी संरक्षणांत आसा तेंची ताल्ल्या तुमी वच्चाची आनी ते मात न्हय तागेले ताका शिवाले वर आसा कळवा ताका कोणाकय परास्त करूं जावची ना कळवा तशेंच वीर शूर पराक्रमी तो अजय येत तो आनी समस्त रायांक तो चॅलेंज करचो कळवा चॅलेंज करचो ताका कोणाक अस्त्रांनी शस्त्रांनी आनी ताका येवन सुदर्शन चक्र अनुरिके ताका धमसूचे जावची ना कळवा तशेंच राय तो तशेंच राय जावचे आशिल्लो पूत ताका तुमी वच्चाची ताल्यागे वचून निमगियाची दत्त जावन ताका हें दिवका म्हूण सांगयाची म्हूण सांगलें हें पुराय खबर ताल्यागे सांगलें गागमुनी लागी सांगतरी ताणें
ಒಪ್ಪಲ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ವಿಂಗಡ ಕೊಡಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಯ ತುಂಬ ರಾಯ ತಗಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಣೆ ತಕ್ಕ ದತ್ತದಿಲ್ಲ ದತ್ತದಿಯವನು ತೋ ಹಂಗ ತಕ್ಕ ತೆಚ್ಚರ್ದಾಗೆ ಅಂತಾನೆ ತಂಗಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಮ್ಲೇಚ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಚಿಮ್ಕಿದೀಜಿ ಕೆಲವಾ ಮ್ಲೇಚ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಲ್ದಾಗ ತನ್ನ ತೈ ಸ್ವಂತಕ ರಾಯರ ಮಣಿಕೆ ರಾಯರ ಕುತ್ತ ಮಣಿಕೆ ಒಡ್ಡವನು ಅಡೆಯ ಕೆಲವಾ ಕೊಣಾಗ ತನಿ 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 ನಾವುದಿಲ್ಲ ಮಣ ತೈ ಸುಂತಾಣೆ ತಾಣೆ ಕಾಲ ಜಂಗಮನ ರಾಯ ಅನ್ನತ ಅಕ್ಕ ಕಾಲಯವನಮ್ಮನು ನಾವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವಾ ತಸಿ ಕಾಲಯವನಮ್ಮನ ತಕ್ಕ ತೈಸ್ಕೊಂಡು ನಾಮಕರಣ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಕಸಿಯಲ್ಲ ಮಳಿ ಜಾತಿ ತಗಲ ಆನು ಕಾಲಜಂಗ್ ಮಳಲ್ ರಾಯ ರಾಯ ಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಅಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೊನಾಗ ಕಾಲಯವನಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಕಾಲಯವನು ತೈ ಮ್ಲೇಚ್ ರಾಜ್ಯಾಜ ಒಡ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಜಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಾನು ಅಲ್ಲ ತಸಿ ಹಂಗ ಅಕ್ಸೈಲ ಮಥುರ ಅಕ್ಸೈಲ ಮಥುರ ಅಂತೂ ಎತ್ತನ ಹಂಗ ವೈ ಇಶಿ आणि कहाणी पुरा सांगल्या पण शल्यान आल्यागी जरासंधाक व्हड संतुष्टी आला आमगेले प्लॅन आणि या जेवचेना पराजी जेवचेना परास्ती जेवचेना जमी आमी काळे वनाले या म्हणल्यारी आणि काळे वनाले हेल्प मेळता म्हणून सांगला सकाळी मेळता म्हणून सांगला हे वळाक ये 18th टाइम आम्ही मग आक्रमण करून आम्ही अधीन करतली सत्रांग अंका येदोले सांग फ्राय नाशकुंडे सर्व नाशकुंडे त्याला हवा म्हणून सांग अट्टगस्ती केला कळवा सांगले राय ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ವಿಜಯ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತದಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಸಿಕೊಂತಾನೆ ಫ್ರೈ ವಿಜಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವಳೆ ಹಂಗ ಕುಸಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಅನ್ನಿ ಸೈನ್ಯಾಂಗ ಗುರಸೂರು ಬಿಚ್ಚು ಗುರುಸುಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಳೆ ಒನವತೈ ಸುಂತಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಾಣೆ ಪುರ ಸೈನ್ಯಾಂಗ ಪುರ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರುವಂಗ ಎಕಡೆ ಗುರು ಸುರ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಳ ಸೈನ್ಯ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನಿಕ ಆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಳೆಯವನಾಲ ಅಲ್ವಾ ತಜ್ಜಿಗೆ ಓಡ ಸೈನ್ಯ ಆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಶಿಗುಡು ಮಥುರ ಪೂರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಜ್ವರಾಂಗ ಕಸಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಥುರ ಅಂದು ತಾಣೆಗೆ ದ್ವಾರ ಗಾಮಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಗ ಸಿಟಿ ನಿಮಿಷಂ भितरी कारण केले इमिडिएट जाम ते द्वारका म्हणले द्वारका सिटी केले 96 स्क्वेअर किलोमीटर्स के त्याची विस्तार कळवा तरी भागाचे पूरा भागारी ओड वार्स बनले कोटा म्हणजे फोर्ट 45 केले इम्प्रेग्नेबल कोटा कोणा काही कंची शत्रू काही आक्रमण करून भितर चढू जायचे कळवा तशाशिला एका ओड सिटी kana कन्स्ट्रक्ट केला कोण कसं केलं मला येतांतो मला उभी आला कोणाला हेल्प मिळाला देवांग हेल्प देवशिल्पी कोण विश्वकर्मा कळवा विश्वकर्माला हेल्प आणतो विश्वकर्मा हेल्प तो इंजिनियर कळवा तो देवशिल्पी देवांग इंजिनियर ताणेल तक हेल्प आणतो हे कसं केलं मला ठप्पन पुराई झालाय कळवा तंत देवांगला हेल्प पुरायला देवांग जावकेले पुराय पारिजात ते पुराई फ्लवर्स वगैरे एक पार्लमेंट हॉल तक त्या पार्लमेंट हॉला कसं म्हणाले म्हणजे कसं म्हणाले सुधर्मा म्हणाले नाव असं तका तशी पारिजात प्लांट आणून त्यांनी दिल्या ओनू जागेत आणि स्वर्गाचे कसं असं पुराय त्यांनी हाण दिल्या तशी हंगा म्हणाले देव पुराय कृष्ण आले सर्वांचंच कळवा ते आम्ही हंग मनान करून तांणी सर्वांचा तांणी भक्तीने हांगा हाण दिल्लो त्यावेळे कृष्णाला भक्ती करचे कोण बोला तांकां पुरा संरक्षण आपोवपी मेळटा कळवा ते आमी हांगा मनान करून गेल्लो कळवा तशें ते सिटीन तो ते सिटी म्हळ्यार इम्प्रेग्नेबल सिटी आसा ते तांतू आशिल्ले मथुरा वासींक पुराय थंय मथुरा ते द्वारका सिटीन ट्रान्सफर करून सोडले कळवा आनी पुराय येवं भितर हांगा खाली आसा कळवा जेन कोणी नाच पुराय ते मथुरा अंतू द्वारकेन चमकली कळवा तांगला कृष्णाला बायला तांणी तांगला कुटुंब वड सिटी पुरो ताजे वर्णन पुराय मस्त आसा करूंक दितलो कळवा ते पुरा केले जाल्यार आमगेले वेळू
वेळा भितर जेवची ना कळवा तशी हांगा या द्वारका सिटीचे ते चार्ज पुराय कोणाक दिले बलरामान दिले कळवा बलरामा पळोवच्याक दिले मागीर कृष्ण भायर येयलो त्यामुळे कालयवनांक सकयला कालयवनांक आमकां कृष्णाक चॅलेंज करून वचता कळवा आमी लागीं युद्ध पुराय येवंक हाजे फुडें कसं केलें म्हळ्यार नारद मुनीन कालयवनाक कृष्णाले डिटेल्स पुरो दिला कृष्ण कोण तो कशें पळोवच्याक ताका शक्ती कसले तशी कसले अशी कसले तो अजय ताका हें करून जेवची ना तशें तशें ताका पुराय ताका तें रूप कसं म्हणून पुराय वर्णन करून दिल्लें आसा तें पुराय कालयवनान नोट केला तशी कालयवन सिटीन तूं तागेले पटला म्हाका गेलो भितर आयला कळवा तेजे भितर कसल्या आयुध नतलेची सिटीन पावलो कसल्या प्रत्याक कसल्या नतलेंची कळवा सिटीन पावलो तशी हाका कृष्णाक चॅलेंज करूंक सुरू केलें कळवा कृष्ण कसं केलें म्हळ्यार बलरामाक चार दिले आनी कृष्ण भायर येयलो कृष्ण भायर येवन पांच विसटून येता कसले आयुध ना सैन्य कसलें ना कालयवनान देखलें हाका कालयवनान देखना कृष्णा रूप कशें चतुर्भुज रूप कळवा विष्णू रूपान तूं आतां प्रत्यक्ष ताका देखून गेलें त्यामुळे तें लक्षण पळयतना तें लक्षण नारद मुनी सांगिल्लें लक्षण पुराय दिसता ताका कळवा तागेलें चेस्टारी म्हळ्यार ताका अर्धाक कसलो आसा श्रीवत्स आसा श्रीवत्स आनी ताका गळाक कौस्तुभमणी नवा कौस्तुभमणी ते पुराय आसा मागीर लोटस फ्लावर्स म्हळ्यार कमलाचे हार हे पुराय आसा तशेंच वेश संविधान थोडा वेशभूष जावन अशें ते नारदान सांगिल्लें सगळें पुराय आसा त्यामुळे हो विष्णू जेदो म्हणून आशिल्ले हे ताका आयले आनी पळोवच्या म्हळ्यार भयंकर चंदू कळवा चंदू चंदू जावन आसा तशें चंदू जावन आसा कृष्णा पळयतना ताचेर एक फस्ट एक मोग येयलो जाल्यार हो असुर भाव आसा म्लेच्छ भाव न्हू आसा म्लेच्छ म्हणून सांगल्यार कसं तें म्लेच्छ म्हणून सांगल्यार पळय आमी करचें आशिल्लें आतां आमी आमच्या इस्कोणान तूं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करता कसो तें कल्चाचें मांस खावचें जें जळके मांस खावचें जें मागीर अभिषेक बंद करून जें आनी कसलें जुगार खेळचें जें मागीर पिवचें जें मद्यपान तें जेवण जें एशें पुरो निरोध केला कसो म्हळ्यार आमकां एशें केल्यार मात आमकां भक्तीन तूं हेचें येता आध्यात्मीक आमकां आध्यात्मीक मार्गान तेचें येता आनी आत्मसाक्षात्कार मेळटा कळ्ळें ताका कितें आमी एशें करचें लसूण पियाव खावचें जें खावचें पुरो हेंका लाभला आमी कळ्ळें तशें केलें जाल्यार मात आमकां आत्मीय जी म्लेच्छ राज्य म्हूण सांगल्यार मेळटा म्हूण आमी हें पुराय आनी करचें ना कळ्ळें हें न्हू म्लेच्छ म्हूण सांगल्यार हें पुराय तांणी खावचें ना तें तांकां म्लेच्छ म्हणचें तांकां इवन आतां पळय क्षत्रीय वैश्य शूद्र जाय तेच्या आदीचे शुद्रां वरवीं आमकां परिश्कार दिवयता जाल्यार हे म्हणे म्लेच्छ हे म्हणे वचना तांकां जेव आमकां उद्धार करून जेवची ना बरी कश्ट तशें आशिल्लें त्यामुळे यवनाक कृष्णाक देखतना जी एक चेंज आयलें जाल्यार ताका भितर आशिल्लें तें हें आसना ते हॅबीट तो सोणा तो ब्राह्मण जाल्यार म्लेच्छ जाल्यार कर्म तो करता हें ताका आसा कळ्ळें तशी आनी कसं केलें हात कृष्णान हात विसटून वता हाका चॅलेंज करता कृष्ण ए मिला युद्ध करूया हे तशी युद्ध करूया हांव युद्ध करूं जायला तुल्या कळ्ळें इश्ट बिसाटून कसलेंय कोतना जाल्यार आमगे चमकूं नाका हांव काल येवन तुजे मुखार रावला कळ्ळें तुका कळ्ळें हे जोग हांव करना कृष्ण सकाळ येवन चमकता आसा कळ्ळें ए यो या भीरू तूं युद्ध करूंक भंय तुका कळ्ळें तूं धांवन वतो तूं युद्धां सुकून धांवन वतो तुका 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 राय केलेलो कोण तूं युद्ध केला तुला कोण राय हें केलें तुका पुरुश वतो म्हूण सांगता तूं पुरुश धमा जातो कळ्ळें पुरुश आदम अशें पुराय ताका हें करून पुराय उलोवचें सुरू केलें कळ्ळें पुरुश वतो मुखाय ए तूं पुरुश धमतो
कळवा भिवून धावता भिजलो म्हणून सांगून कळवा भिवून खै वत्तो यो युद्ध करो येना ये गाय कनले शिवत्या पण कृष्ण वत्तस आई मक्षी वत्तस मक्षी वत्तस ताका दोरो जायना मक्षी वत्तस मागीर दोरो जायना मागीर धांवच्या सुरू केलें मागीर तो दोरो जायना कृष्ण आमकां आतां हो धांवता कळवा हे धांवता धांवन आजी मक्षी वता ए युद्ध करो यो तू खंय वता खंय धांवता रण छोड कळ्ळें तू धांवता तो युद्धां धांवता तू यो तुका सोडची ना हांव तुका म्हणून सांगून आजी मक्षी वता असं कळवा म्हळ्यार आतां आमी दामोदर इल्लेंदू यशोदामा हिनाक बंदूक घालून घेतला कृष्णा बंदूक घालून घेतला दोर काडले कितले दोर काडल्यार बंदूक घालून जायना कृष्णा कळवा कृष्णा बंदूक जायना ते आमकां कोत्ता सर अशेंचे यो काल येवन आजी मक्षी वता कितले चमकल्यार आतां दोरू जायना कळवा दोरू जायना कृष्णा दोरू जायना धांवता आसा जाल्यार दोरू ना कृष्ण चमकता आसा धांवता आसा तशें आमचो भागवतांत एक वर्णन आसा दिलेलो आसा देव हांकां सुखदेव गोस्वामी सुता गोस्वामी दिल्लें आसा कसो ते श्लोक म्हणून सुद्दां पण तुमकां गुर्त आसतलें तें कळवा तुमी वाजून फुडें बरोवपाक सांगिल्लें आसता तें यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्दं न विदु सुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः कितले चंद श्लोक पडता संगीत ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार ब्रह्मो वरुणो इंद्रो रुद्रो मरुत अशें देवा कोणा पळय दिव्य वेदोपनिषद मंत्र हे सगळं म्हणून स्तुती करता कोण पळय कोणाक तरी सामवेद गायन करताची योगी गणा समाधी जावन मनांत कोणाले ध्यान करताची सुरासुर गणांताई कोणाले सीमा गणन करू जायना कळवा जायना आणि कोणाकडे सीमा गणन करूंक जायना ते परम दिवो त्यो पुरुष देव कृष्णाक हांव सादर प्रणाम करता तांचो कसो सन्मान आवडटा आमकां पण हांग जेव कृष्णाले दिव्य ते गुण वचून ताचे सीमा कसो म्हणून शक्तीचे युक्तीचे ते गुण या सीमा कोणाक गणन करूं जायना हांकां ताय तशेंच आनी पुराय देवगणा आनी पुराय कृष्णाक स्तुती करता सजे तो परम दिव्यो तो पुरुष तक्क जय पळोवच्या कोणाक देवची ना म्हणून अशें जाता आनी तो सांगता तशें हांकां तक्का योगी कसो करता जे मनान ध्यान करून ताका दोरो पळयता कळवा योगी काय दोरो जायना ध्यान करून मागीर नाका काल येवना दोरूंक कळवा ते आतां आमकां म्हणून काल येवना काय दोरू जायना आमकां कृष्णाक दोरूंक जायना कळवा तो तितली शक्ती काय पराक्रमी म्हळ्यार अस्त्र शस्त्र आदी पुराय परास्त करूं जायना कळवा कृष्ण इतली ते करताले जावची न्ही कृष्णाक कोत्तोसा काल येवन महादेवाले वर अशें जाता वरदान म्हणून कोत्तोसा वर कसो दिलेले म्हणून कृष्णाक कोत्तोस कळवा तशी हांगा कृष्णा शक्तीन यूज केला कृष्णान युक्ती कळवा कृष्णान युक्ती हांगा यूज करता कृष्ण त्यावेळी कृष्ण कृष्णाला युक्ती प्रयोग करता आणि कृष्ण हाका घेवन चमकत आसा कळवा हो हांग सोवत आसा ताका चमकत ना तसं जाल्यार म्हळ्यार एक व्हड पर्वत आयले त्या पर्वता एक गुहा आसा ते गुहे भितर हाका हांवें व्हेल्ले गुहे भितर हांवें व्हेल्ले खुयाचे भितर हांवें व्हेल्ले ते येवन कृष्ण तत्काळ अप्रत्यक्ष गुहेंत
हा तू दाम गुखे मुतवर रणचो तू मुतवर मुसम अगर दाम दोरों बेतर होता ते गुखे भीतर चमकला चुनो पळीत ना दिसा डिसअपियर कळवा कवळे कसं केला मला रे कृष्ण ते एक निद्दळा त्या गुह्याच्या त्या जो एंट्रन्स ಸ್ವಲ್ಪ भितर जाऊन ಸ್ವಲ್ಪ निद्दळा ताजेवर एक पितांबर दिसता कृष्णाला पितांबर दिसता हा हे छान वेळेला वारी कळवा हंग ಏನೋ ನಿದ್ದಳ ಆಯ್ಸೋಯ ಕಳವಾ ಮಳೆ ಪೀತಾಂಬರ ಆಯ್ಸಿ ಪೀತಾಂಬರ देखना कृष्ण ಲೆಕ್ಕ दाण कळवा कृष्ण ಲೆಕ್ಕ तू हंगे निದ್ದಳ आयसता हा कळवा आणि ओढ घोरेंदाची तुका कसले सोयनाची जाल्ले वता हांग युद्धाक येयला तुका कारकून येता तू हांगा नुतन कितें करता येता हा दुष्ट तू प्रभावशाली की होता काही एक योद्धा जल करचे का हो ये सगळे निपुण रणछोड भीग म्हणून सांगून हे करून उठता येते ना आता तुला दूर येईल उठता येते ना आता ना कसले घोरेंद असं घोरेंद शब्द केला तू का बाहेर जाय करता कळवा घोरेंद असं इतले घोरेंद तुका हप्ता सम करता म्हणून कारण कसं केलं पाय अनेक लाटता म्हणून की कळवा पाय प्रखर गेलाय काय कसं केलं रे उठता ना कितली अनेक प्रकार उठता येते ना उठता येते म्हणता पितांबर कळलाय उठता येते ना आता उठता येते ना ठीक केलाय प्रकार वापस केल्यार उठना तशी मस्त प्रकार जाम जोरान केला म्हळ्यार हे मिगेल नीतीन हांव एक रायत नीती हें करता म्हळ्यार एक निद्दन पळयलें एका मनशाक अशी जागोच्या मिगेल ते नाही जाल्यार तू तुका मजाक येतलो तू तसले मनीस नाही तू भिवन तू भिगून तू भिवन भिचडो कळवा तुका सोडची ना तुका नीती जो तू लालाची ना असं म्हणून ताका आनीक ताका प्रकार केले पाय्यार प्राय करतना कशें करून कोण ते मिगेल्यार निद्र बंद करता हांव निद्दो पडलो म्हाका कोण जागयता कोण मिगेल्यार कोण ते जागयता म्हाका कशी ताणें हें केलें मागीर ताका मागीर न्हिदता वापस किक केलें उठून किक करता वापस अशें उठोन हा कोण मागीर म्हाका निद्रा बंद करता कोण ते कोण तो थंय आशिल्लो कोण मागीर अशी उठ्ठा येलो उठ्ठा येतनाका दिशी गेले काले येवनाक कोण येवन कृष्ण म्हणून दिसना म्हणून म्हाका कृष्ण येवो म्हणून अशें उठ्ठान पळयलें कोण तूं कोण म्हाका जागेले कोण अशें केलें जागेले कोण म्हाका सांगा खंय तुमकां तो अशें उठ्ठान अशें जाग उठून पळयना मागीर दगड उडूचे सोड केले चारी भागार अशी पळयत आसा अशी पळयत आसा दोळे अशी सोण पळयत आसा पळयत ना मुखारी हांव जाग येयलो हा तू कोण तू म्हणून सांगून ताका अशी पळयतना कसं गेलें म्हळ्यार दोळां सकून ताका मिसळलें कसल्याचें उज्ज्याचें मिसळलें सोड जाणा कळवा तो उज्जो अशी भायर बायला भम अशें उज्जो बरोबर आयता ये सर बीम तशी बीम अशें वचून ताका कवर केलें उज्ज्यान कवर करून अशी कळवा अशें करून बरो उज्जान कसलेय करूं जायना काळे म्हणा कितली शक्ती आले पराक्रमी कसलेय करूं जायना त्या उज्जान कळवा तितलाक हें आशिल्लें कसले प्रहार होता उज्जाचे कळवा संस्कृत बचावचे येना अशी चारी भागार उज्जी येवन ताका कसं म्हळ्यार तो हळू पुरो भस्म जावन गेला हाड मात गेले कळवा हाड मात जावन आयले कळवा तशी काळे वनाक गावले वध केले कृष्णान भस्म केले कशी शक्ती न्ही युक्ती ते मना कर कृष्णाले शक्ती दे प्रदर्शन कर न्ही कृष्णान कळवा कृष्ण सर्वशक्तता कृष्णा तितली शक्ती म्हाका कोणी नाची जाल्यार कृष्णा युक्ती आसना ताकाय कोणाकय कसलें करूं जायचें ना ते युक्तीक तशी कृष्णा ते युक्ती आमकां दाखयला कळवा तशी कृष्णान काळे वनाक वध केले तशी हे कहाणी आनी तो
तो मनीस कोण ते ताच्या दोळ्यांसून उज्जयिल्ले उज्जभार येयल्ले तो न्हिदलो तो मनीस कोण आनी तगले तगले हिस्टरी कसले आनी तो खंय सुना येयलो इतनी ते खंय न्हिदलो तो न्हिदला गोंयांत हांगा न्हिदला कसलाका आनी ताणें कृष्णान मागीर ताका येवन पळोवन कसं सांगलें तांणी तांचे संवाद कसले कृष्णान ताका उद्धार केले कशी ताका मुक्त केल्ली कशी ताणें कालयवनान दिलेले फिलोसॉफी कसले तत्वशास्त्र कसलें हे सगळें आमकां नेक्स्ट वीक हेच वेळारी हेच शेनवारो हेच वेळारी हेच मनीसो तुमकां सांगून दितलो तेजो ताय तुम्ही क्षमेरी राखूंक हरे कृष्णा तुमकां धन्यवाद हांव हांगा हे गाणी आयचे गाणी हांगा प्रपयता येता नेक्स्ट तुमकां कोण तो म्हणशील कार्य आमकां मागीर नेक्स्ट शेनवारा सांगया हरे कृष्णा माताजी यू कॅन टेक ओवर फ्रॉम मी हरे कृष्ण हांगा वेळ जाले न्हू वेळ जाले 8:30 जाले त्या टायमार हांव इतले जावन सांगलें म्हळ्यार मस्त डिटेल येवन सांगू जायना म्हाका संक्षिप्त हांव ते कसर ते कहाणी कशी जवाब गेल्ले कालयवन कोण ताणें ते कालयवन जे हांगा युद्धा येवचे सांगचे कसले ते कालयवनाक कृष्णान कशी ताका वध केले म्हणशील कार्य हांव संक्षिप्त हांव तुमकां सांगून दिलें कळ्ळें कोणाक कसलें बरें आनी तो हांव कसलें चुका म्हणून सांगचे जाल्यार म्हाका क्षम करता कळ्ळें आनी तुमकां कसलें संशय क्लॅरिफिकेशनां सगळें आसल्यार निमगूय दिसता न्हू माताजी ताका वेळ समजत ना म्हाका हरे कृष्णा ओके हरे कृष्ण प्रभूजी बारी चंद कोण सांगली तुम्ही खुशी जाले आमकां आयकुच्याक आम्ही चरडवाल म्हणके आयकून हसत आशिल्ले पुरा जणे खुशी जाले मस्त आणि इतलो टाइम गेल्ले कळनी आनी काही आयकूक आशिल्ले म्हण दिसले जाताना तशी हांव एक कन्क्लुजन करूक प्रयत्न करता तसं चुकी जाल्यार माफ कराची आम्ही भक्त जावन हांगा म्हणा भक्त जावन आसका जाल्यार सकाळी रात्री म्हणून जाला आशिल्ले आम्ही कळना आमकां आमगे दीस मुखार वता केन्ना मंतर जाताची केन्ना मरताची कळना तशी आमी भक्त जावन आमगे भौतिक जगताच्या आशीष होवन आमी आध्यात्मिकता कडेन मन व्हरता म्हणून तुम्ही सांगले आनीक कंसा तेगेले बायल 2 जण जरासंधाले दूत आनी तशी कंसा मारला खातीर कृष्णान तेगेले 2 धुव जरासंधा लागी वताची तशी जरासंधा कोप येवन तो 17 टाइम्स तांगेल वैरी कृष्णानी बलरामाल वैरी युद्ध करून सोलवता जाल्यार ताका आनी काही तांगेल वैरी कोप आसता कृष्णाक काय वेळ नाही कसं नाही कृष्णाक कोणाके मारूक जाल्यार त्या वेळ घडी येवचे खातीर देव रक्त असता तशी काल्यवन म्हणून ताका वरदान असता ताका कंचाने कसं नाही करू जायना म्हणून सुदर्शन चक्राकय ताका मारू जायना म्हणून ताका ईश्वरा निमित्त वरदान असता तशी ह्या काल्यवना ಬಗ್ಗೆ शल्य म्हळालेकलो राजा जरासंध सांगता तशी जरासंध बारी खुशीरी काल्यवनाला उल्लोन तू कृष्णाक वध करका म्हणाले सांगून आपण व्हरता तशी तो 30 मिलियन नाल्या सैनिकांक घेवन वता अशी कृष्ण एक सिटी द्वारका म्हणाले एक निर्माण करून विश्वकर्माला सांगून निर्माण करून तई बलरामा रापू सांगता तई देवते तांणी पुरा कसं जावका पारिजाता झाड कसं नाही त्या पुरा द्वारकाक दिताची ताज मागिरी हांगा काल्यवना लगी नारद मुनी कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ पुरा सांगून असता कृष्ण म्हळ्यार कशी असता कितलो चंद असता तागेले हरद्यारी श्रीवत्स असता मागिरी गळ्याक कौस्तुभ मणी असता
मागीर कमलाचे हार असता गळ्याक अशी पुरा भारी चंदू म्हणून पुरा सांगून असता. तशी काल्यवनाक युद्धा वतानाची ते कृष्णा पळोवन कळता योची कृष्ण म्हणून सांगून. कृष्णा लागी कसले आयुध असताना खाली एक कोळलू मात्र असता. ते तितले घेऊन कृष्ण मुखार मुखार वता यो मागशी मागशी वता काल्यवन. ताका राब राब ताका कसो कसो सवता ताका रणछोड म्हूण सांगता इत्या तूं धांवता राब राब म्हूण सांगून जाल्यार हांगा कसो म्हळ्यार कृष्ण तागेले लिले दाखयतास इत्या म्हळ्यार ताका एक कितले काय वेळ न्हय ताका मारूक जाल्यार तो ताका कोणाल निमित्त मरण येवचें आसा ते तो आपोवन व्हरतास. हांगा शक्ती पशी युक्ती यूज केल्या कृष्णान. आनीक तो कोण न्हिदो नाशिल्लो तागेले ताका नांव दिवकार म्हणून देवाली इच्छा असता. तशें जावन देव तागेले तो खंय असता ते गुहे भितरी वता थंय पितांबर तागेले तो न्हिदो नाशिल्लो मनशा वयर घालन आसता. तो ह्यो जरासंध वचून ताका मस्तून जगयता. तेन्ना जरासंध न्हय काल्यवन वचून मस्तून जगयता. तो कोपांनी दोळ सोडता कोण म्हूण तितल्यानी तो जोळणू भस्म जाता. इतल्या काणी तुम्ही बारी चंद कोण सांगल्या आमकां मस्त खुशी जाल्ली आयकून. आनी मुखावेल काणी खातीर आमी राखत आसता नेक्स्ट विका खातीर. मस्त धन्यवाद प्रभूजी, अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशी हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेल्या भागवत पुराण कोंकणी टिमाक अनंत धन्यवाद. तशीच हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तजनांकय धन्यवाद. आणि कसने प्रश्न असल्यार निमू येत कोणे. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त हरे मस्त कृष्ण. धन्यवाद. मस्त एक आमका एक ड्रामेटिकली तुम्ही भारी लायकून एक्सप्लेन केले. हांवें आजी जॉइन जातून चिकेलेक केले प्रभुजी. हांव म्हाका वाजिलें की आयकलें म्हूण म्हाका उडगास ना. काले येवन जन्म जावच्याक एक खंयची एक कारण आसा म्हळ्यार तागेले अन्नान तपस करून तो काले येवन जावयलो. तागेले अन्नाले नांव आनी ते जन्म कसं लागता ते म्हळ्यार तुमकां गोतस की म्हाका विसरून गेला. नाही तागेले जन्मजेवचं कारण खंयची मुनी गार्गमुनीची गार्गमुनी ताका लावन गार्गमुनी बीज आसा दोनी वर्ष नासता का अरे गार्गमुनीले बीज दोनी तू गार्गमुनीले बीज जाल्यार जाल्लेले खंयचे योनीन जाल्लो म्हणून कळ्ळें. आनी तो भागवतान कृष्णा बुकान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार त्या गार्गमुनीन येदुकुलाचे एक रायाले बायलेले बीज तो गर्भांत जाल्लो तो म्हणून कळ्ळें जाल्लो म्हणून सांगता. कळ्ळें. तांतू अन्य गांव सांगता कसं म्हळ्यार रंभा म्हणून अप्सरांतू तो जाल्लो म्हणून अप्सरांतू म्हणजे ताका शिवान वरदान दिलो कसं म्हळ्यार तूं म्हळ्यार तुगेले भितर भोग इच्छा आसतलेची ते भोग इच्छा ते नत्री करूंक आवा ते समाप्त करूंक तुका एका युवा एका रायाले देख चंद तेजस्वी जावन आशिल्ले सुंदर जावन आशिल्ले देख दिता म्हणून सांगलें. तशें ताका देख ते मेळ्ळें. ते मेळून जातरी ताणा अशी विहार करतना आतां रंभाका ती म्हळ्यार एक सरोवरा नवचे पळयलें. तशी ती जावन अनुवृत्त जाली कळ्ळें. दोगी जाणां अनुवृत्त जालींची तांतू असो जाल्लेले म्हणून एक वर्ष सांगिल्लें. हांव ते दोनी वर्सांनी सांगिल्लें सांगा कळ्ळें. ते सांगिल्लें तशी म्हणून एका हांव त्या वेळार तिलक म्हणून सांगिल्लें ते यूट्यूब चॅनल आसा तांतू ते पुराय वर्णन केलें आसा. ते समज ऍक्ट केल्लें एका फिल्म कृष्णा फिल्म्स तांणी केल्लें तांतू सांगिल्लें ते हांव ते पळयलें ते पळय संतोष मेळ्ळें तें इन्फॉर्मेशन म्हाका त्या प्रकारे हांव ते दोनी वर्सांनी सांगलें. तशें दोनी सांगिल्लें आसा म्हणून खंयचे सम म्हणून म्हाका सांगूं जायना. खंयचे ते म्हळ्यार प्रभू आदरान तो सांगिल्लें कृष्णा बुकान सांगिल्लें काणी म्हळ्यार प्रभू आदरान गेल्या गुरू जयंती गुरू सांगिल्लें अशें आमी विश्वास पावता म्हणून. आनी एकदां इन्सिडेंटली हांव ते पळयलें ते तशें सांगिल्लें. तशें आतां हांव ते दोनी वर्सांनी सांगिल्लें. गर्गमुनीन येदुकुल नाश कोरका म्हूण खातीर या कोरून काले येवन जाल्लो तेचें कारण
त्याचे पण गार्ग मणिका अपमान जेले निमती गार्ग मणिन प्रतिज्ञा केले मसला आम तसले का पूत करतलो अंका 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 पाड शिकवचा घेतला कळवा हंगे अहंगार नाश करून घेतला मग तसले का पूत याव का म्हणून ओढ उग्र तपस केलं घोर तपस करून आका महादेवा प्रत्यक्ष केलाय महादेव संतुष्ट याव महादेवान ताका वर दिला तो ते सात दास तू तसले का पूत याव वीर चूर पराक्रम कोणाके परास करून योजना केलवा कांतो ताका तसले का पूत आम तो दिता म्हणून सांगून त्याने ते वर दिलं त्याचं जे कारण तशी तांका युद्धगुला नाश करू येईल तो युद्धगुला नाश करून ताका ताका जन्म दिलो कळवा त्याचं ते कारण थँक्यू हरे कृष्ण आणि कोणाके काही क्वेश्चन ना म्हणून लेखता तशीची आणि कसं अनाउन्समेंट असतो प्रभूजी मुरलीधर चरण प्रभूजी हरे कृष्णा भाई संपूर्ण भगवत गीता पारायण सर तो नावदेव कजलरी भारती पै माता जिले विद्या पै माता जिले जो माया माता जिले नावदेवी था माय नेक्टर ऑफ डिवोशन नेक्स्ट वीक कंटिन्यू जाता ओके ओटी मध्ये हरे कृष्ण रमण हरिदास प्रभूजी तुम्ही नरसिंह आरती सांगितला सांगे यस उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो भजाम्यहं नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादनायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलतंका नखलाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि नर ततो नरसिंहा बहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमल हरे नका अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरसिंहरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह भजे नरसिंह भजे नरसिंह भजे जय नरसिंह भजे जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय हरे कृष्णा धन्यवाद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय नाम संकीर्तन हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रमण हरि